शकता तुगेले बुलेट आसा जाल्यार हांव दाखोवंक शकता गव्हर्नमेंटाचो ई ऑप्शनाचें नोटिफिकेशन 72/28 आसा ते आमकां मेळून दिवचें गव्हर्नमेंटाक इतलें हांव सगळ्या सांगता इतलें त्या कॉन्ट्रॅक्टरा हांव क्लियर करता की हांव सांजची मिटींग आसा तेन्ना सावड्डे उलयता आसतना एक उलयला हांव एक उलयला सहभाग जालें म्हणून हांवें एक क्लियर केलें पयलींचे आनी कितें ताचो इन्फ्लुएन्स आसल्या कारणान खंय फाटीं फुडें उरता आनी हें सगळें बंद जालें बेस्ट आनी आमदारान सारकें क्लियर उलयलां आमदाराचे आमी आमदार आमचे जेन्ना फाटल्यान आसा तेन्ना आमी कांयच भंयना आमी ही रेट मिळोवपाक हांव एक मागता जे आमचे आतां एसोसिएशनांतले आमी बाब दोगूय जाण बसतात ते देविदास बरोबर बसता शेषकांत बरोबर बसता बाकीचे एखादे आसतना ना बाकीचे आसतले हांव मागता जे सगळे जे लोकल जे कमिटी आहा पळय हेणी आतां आमदारा कडेन सगळेच येवन आसतले कामां तुमी प्रत्येक जे कमिटी लोकल कमिटी जी आसता तेणी मिटींग घेवची आपल्या हेजेर आनी जे कितें आसा पळय ते आमी जळबी नाल्यार बालाजी हेंचे कडल्यान हें करून आमी तुमकां सांगतले हें आमच्या लोकांक सांगया कित्याक एक दाबाळ पंचायती तुमकां देविदास बरोबर किंवा आमी पंचायत एग्जाम मिटींग घेतली जाल्यार दाबाळ पंचायतीचे लोक हे आसले की आमकां सांगलें ना मरे लोकल सांगचें अशें म्हाका दिसता वच पद्दती प्रमाणे आमचो ट्रकांचो सिजन मायनिंगाचो चालू जाता आनी ह्या फुडल्या काही दिसान हो चालू जाता आनी तेन्ना सगळ्यांच्या एकमतान जो निर्णय घेवपा जाय त्या सगळ्यांक आयिल्ले आसा कित्याक कोरोना व्हायरस ही महामारीचो विशय आसा जो पर्यंत वॅक्सीन मेळना तो पर्यंत आमकां हे सगळे सोशल डिस्टन्सिंग आनी एकमेकाक सहकार्य करप हें पाळचें पडटलें आनी हेजे भितर आमचो वेवसाय जो आसा तो आमी घट करपा जाय कित्याक आतां बाब पिळग्यान म्हटलां बाब बालाजीन म्हटलां बाब मोहनान म्हटलां त्या प्रमाणे ह्या वाठारांत मायनींग जें आसा 2012 हें मायनींग बंद जालें पयलीं जशें चलतालें वर्स पद्दतीक एक 5 कोटी टन हांगच्यान ट्रान्सपोर्ट जातालो एक्सपोर्ट जातालो मागीर 4 कोटी टन जावपाक लागलो मागीर सरकारान ठरयलें 20 मिलियन म्हणजे 2 कोटी वर्साक एक्सपोर्ट करपाचो अशी कंडिशन आसली पूण हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया प्रमाणे एनवायरमेंट क्लियरन्स ते बंद जालें ऑर्डर हे मागीर ई ऑप्शन चालू जालें तेन्नाय रेट दिलो मागीर परतून कंपनीन रेट कमी केल्या कारणान परतून अशेंच एकटे आयले सगळे ट्रबूल परतून म्हाका काम आसलें हांवें मागीर सोडलें रेट कमी करतले कित्याक पडली जावन आमळे वचपाचें मागीर परतून सिदान विधानसभात परतून रेट दिलो आनी परतून हें सोळें चालू जालें आनी मागीर 2017 नोव्हेंबर 2017 हे मायनींग परतून स्टेट गव्हर्नमेंटाच्या आशिर्वादान हे मायनींग रिस्टार्ट जावपाक जाय स्टेजीर आयले आनी सेनाचो रेट आसा अशेंच आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन युनायट रावन आमी रेट घेतलो आनी पयले 10 किलोमिटर 12.5 म्हणून पयले 10 किलोमिटर 12.5 मागीर दुसरे 10 ते 20 किलोमिटर 12 मागीर 20 ते 30 किलोमिटर भितर 11.5 असो रेट ठरयलो 52 रुपीज डिझल आनी 17 ते 8 2020 आनी 2021 येवपाचो देवळ्यात म्हणटा तशें बालाजीक तळमळ आसा सगळ्याक बरोबर घेवन वचपाचें मोहन बाबाक आमचे ट्रक असोसिएशन सिगांव पडली ह्यो 5 पंचायती दारोडे तालुक्यात एकठांय रावपाक जाय जाल्यारूच विशय सुटलो जेन्ना 2017 विशय सुटलेलो तसोच हो विशय सुट्टलो तुमी सगळे एकठांय आसपाक ट्रक असोसिएशनाची मिटींग आपयल्ली मिटींग आपोवपाचो मूळ उद्देश एक म्हटल्यार आमचो जो रेट आसा तो 5 वर्सां पयलीं ठरलेलो तो रिवायज जावपाक जाय कारण आयज सगळें वाडलेलें आसा म्हणून आमी आयज रेट वाडोवन मागला सरकारा कडेन आनी दुसरो म्हटल्यार मुख्य उद्देश आशिल्लो की ह्या मिटिंगेच्या थ्रू आमी आयज गोंयच्या राज्याचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन अपॉयंटमेंट मागता की तेणी आमकां अपॉयंटमेंट दिवचो कारण आमकां तेंचे कडेन डिस्कस करपाक जाय की हे मायनिंगाचो फुडार कितें बाबा चालू जातलें काय ना कारण आयज लोक आपल्या कडेन कितें आशिल्लें नाशिल्लें घालून गाडयो रेडी केल्या आनी लोक वाट पळयता कामाची म्हणून ते परत लोक त्रासान पडपाक जायना इतलें आमकां दोतोर प्रमोद सावंता कडेन उलोवपाक जाय